मोगाच्या भावान आनी भयणो, आयचीं वाचपां आमकां बऱ्यो शिकवण दितात. जेन्ना आमी आमचेर कोणूच चूक करता, आमचेर कोणूच वायट करता, तेन्ना आमी ती आमचे कडेन येवन बोगसोण्या मागचे सुवातेर आमकां आयचीं तिनूय वाचपां आमचे भावा भयण्यांक जी आमचेर चूक करतात तांकां वचून शिडकावूंक, तांकां वचून सांगूंक, तांची चूक सांगूंक आयचीं तिनूय वाचपां आमकां आपयतात. पयल्या वचपान आमी पळयलां देव इजिकियल प्रवाद्याक इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार म्हूण जबाबदारी दिता. आनी एक राखणदाराची जबाबदारी कितें? ही जबाबदारी जावन आसली वयरचें शिडकावपाची. जेन्ना दुस्मान तांचेर वायट करूंक येता तेन्ना, तांचेर झूज घालूंक येता तेन्ना तांकां शिडकावपाची. आनीक एक जबाबदारी म्हणल्यार जेन्ना वर्सां वो लोक वायट वाटेन वयतात, वायट जिवीत जियेतात, तांकां वचून सांगपाची. ही तरी ती करिना जाल्यार आनी ही मनीस कोणूच पातकांत मेलो जाल्यार हे राखणदाराची जबाबदारी आसताली. राखणदाराक ब्लेम करूंक पडटालो, कित्याक ताणें तांकां शिडकावंक ना म्हणून. पूण शिडकावन देखून ती ताचें आयकनात जाल्यार ती पातकांत आसा ती मनशां ती ताचेच रोगताची जबाबदारी जाताली. तर आयच्या पयल्या वाचपान देव इजिकियल प्रवाद्याक राखणदार कसो विचून काडटा आनी इजिकियल प्रवादी हें ताचें दिल्लें कार्य बरे भशेन चलयता. तेच भाशेन आयच्या दुसऱ्या वचपान सांत पावलो आमकां मोग एकामेकाचो मोग करूंक आपयता. आनी ही जावन आसा ती ताची शिकवण न्हू, पूण आमी जाणा ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्तान दिल्ली शिकवण. आमच्या जेजू क्रिस्तान दिल्लो पयली आनी वयली आज्ञा ती एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. आनी हीच पाळूंक आमकां आयज सांत पावलो आपयता दुसऱ्या वचपान. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, मोग आसा थंय राग ना, मोग आसा थंय दुस्मानकाय ना, मोग आसा थंय सगळें बरेंच जाता. आमी तर एकामेकाच्या मोगान जियेत जाल्यार आमचे संबंद एकामेका कडेन बरे व्हरतले. आनी हेंच जेजूची शिकवण आयज सांत पावलो आमकां दुसऱ्या वचपान दाखयता. आनी ही मोगान रावन केन्ना आमकां तें सोंपें न्हय, तें आमकां बहुत अवघड जाता. तें आमी आमच्या जिवितांत केन्ना आमचेर कोणूच वायट करता जाल्यार ताचो मोग करूंक सोंपें न्हय. आमी तांचे मदें, आमच्या भावां मदें जी आमकां वायट करता तांचे मदें आमी जायतीं दुस्मानकाय हाडटात. पूण आयज जेजूच्याच आदारान, जेजूच्याच पावलांनी चलूंक आयज सांत पावलो आमकां आपयता आनी जेजूच्याच आदारान फुडें वचूंक आमकां शिकयता. तेच परी जेजूय आमकां म्हणटा, आमकां जेजूक जाय आमी एकवटान भाव भयणी कशीं रावलेलीं. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू आमकां 4 उपाय दिता. जेन्ना आमचे भाव भयणी जी आमचेर चूक करतात आनी आमी तांचें भोगसणें मागचे सुवातेर तांचें भोगसणें मागून घेवचे सुवातेर आमी कितें करूंक जाय तें आयज जेजू आमकां शिकयता. आनी तो आयज आमकां 4 उपाय दिता. पयलो उपाय म्हणल्यार तो म्हणटा, तुजो भाव तुजेर कसली चूक करीत जाल्यार वच आनी तुज्या आनी ताच्याच भितर ताच्या तोंडार सांग. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमचेर कोण चूक करता आमकां जाय ताणें आमचे कडेन येयलोलें आमचेर आनी आमचे लागीं भोगसणें मागलोलें. पूण हांगा जेजू सांगता, तूं पयलो वच आनी तुज्या भावाक सांग, ती तुजी चूक ती सांग. आनी हें कित्याक काय जेजू आज म्हणटा तो, घोडी आमच्या भावाक खबर ना जायत ताणें तुका अपमान केला, घोडी ताका उगडास करूंक आमी ताका सांगल्यार बरें. हें केल्यार जेजू म्हणटा आमचे आनी ताचे भितर दुस्मानकाय वाडची ना. नाजाल्यार हांव रावतां आनी म्हजो भाव हीच ना जो कोणें म्हजेर चूक केल्या ती, आनी आमच्या दोगांच्या मदीं आमचो संबंदूय वाडटलो. हें चिंतून जेजू म्हणटा आमी पयलें वचून आमच्या भावाक आमची चुकीची ताची चुकीची आमकां
आमी तांकां शिडकावंक जाय. दुसरें म्हणल्यार आमी तर ताचे लागीं वचनात जाल्यार आमचेच भितर आमचेच मन शांतीन आसचें ना. आमचेच भितर आमी वायट व नॅगेटीव मनशां जातलीं. आमचेच भितर एक राग वाडटलो. दुसऱ्यांचे त्या भावाक भयण्याक कोणें आमकां चूक केल्या तांकां आमी तांकां नाकारतलीं, तांचेर आमची नाटकां येतलीं. ताका लागून जेजू म्हणटा आमी पयलीं आमच्या भावाक वचून मेळोंक जाय. दुसरो उपाय म्हणल्यार तुका आयकुना जायत जाल्यार दोगां व तेगां गोवयांक उतरार सांगलांनी रुजू जावंक जाय. देखून तुज्या बरोबर आनी एकल्याक व दोगांक घेवन वच. आमचें आयकुना जाल्यार दोग जाणांक घेवन वच म्हणटा जेजू. कित्याक घोडये ताका मानून येयत. ओके, ताच्या लागीं आदार आसा. ताचे घोडये त्या दोग जाण कोण जाणवायच्या मनशांक घेवन गेला, ते गोवयांक घेवन गेला, तांचे बरोबर तांचें आयकून घोडये तो ताचें काळीज बदलत. अशें करून जेजू म्हणटा दोग जाण व तेग जाणांक घेवन वच. तुज्या भावाक रागान म्हण न्हय, पूण ताका आदार करूंक तो आमकां दोगां व तेगां गिन्यानाच्या व जाणवायच्या मनशांक घेवन वचूंक सांगता. तिसरो उपाय म्हणल्यार आनी तांचें आयकुना हे दोनूय उपाय चलना जाल्यार सोबीक सांगूंक जेजू सांगता. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमचे मदें संबंद बरो आसना तेन्ना तो आमकांच विबाडिना, आमच्या सरभोंवत्या आमचे समाजाक व आमचे सोबीक तें एफेक्ट जाता. तेन्ना आमच्या घोडये आमच्या इगोर्जेनूच पळयात, केन्ना दोग तीग जाण सारकीं उलयनात जाल्यार दुसऱ्यांकूय तें एफेक्ट जाता. आनी आमी पळयलां. ताका लागून पयलेंच वचोन पवित्र सोबीक सांगूंक जेजू आयज आपयता. सोबीक सांगून तांचे मदें संबंद जो बिगडलेलो आसा तो एक करूंक जेजू आयज आपयता. आनी चवथो उपाय म्हणल्यार, आनी तो सगळ्यांत व्हडलो उपाय म्हणल्यार, हेंय आयकना जाल्यार तो म्हणटा त्या मनशा पासून माग. आनी मागणें जावन आसा एक बरें हातियार. मोगाच्या भावान भयणो, आमचीं जायतीं भाव भयणां तीं जिवीत बदलूंक वा आपली चूक मानून घेवंक तयार आसनात. आनी बदलीक तीं आमचें जिवीत वायट करूंक सोदतात. आमचे जिवितांत जायते आडखळ्यो हाडूंक सोदतात. पूण ह्या वेळार जेजू आमकां म्हणटा तुज्या भावा भयण्यां पासून मागात. आनी होच जावन आसा एक व्हडलो उपाय जेजू आयज आमकां दिता. मोगाच्या भावान भयणो, ही शिकवण आज जेजून आमकां दिल्या ती आमी आमच्या जिवितांत लावन घेवया. ह्या शिकवणी आनी जेजूच्याच ह्या आज्ञाचेर आमी चलूंक वावरुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अवघड्यो आनी त्रास येतले आमच्या भावा भयण्यां कडल्यान. आमी ते फुडें करूंक, जेजूच्याच पावलांनी चलूंक, जेजूच्याच मार्गान चलूंक, जेजूच्या आदारान आमी फुडें वचूंक ताचे लागीं कृपा मागुया. आनी हीच आज्ञा पाळून दुसऱ्यांकूय ती पळजोड करुया.